कायदो मोडून सोऱ्याची दुकानां सबलेट करपाचे प्रकार गोंयांत चालूच। आता वित्त खात्यान कायद्यात बदल करून दुकानां सबलेट करपाक बावटो दाखयला। मात दुकानां भायल्याचे भरीक पडची न्ही म्हूण कांय अटी घाल्यात। नव्या नेमा प्रमाण आता एकल्याच्या नांवार आशिल्लें दुकान दुसऱ्याक चलोवंक मेळटलें। त्या खातीर मूळ फी परस 20% मायज फी फारीक करपाची। चलोवंक घेतल्या कडेन वा ताच्या पालकां कडेन गोंयचो 25 वर्सांचो रहिवासी दाखलो जाय। 21 वर्सां पुराय जाल्ल्या गोंयकारांकूच दुकान सबलेटार घेवंक मेळटलें। हें लायसन एका वर्सा खातीरूच आसतलें। दर वर्सा तें रिन्यू करपाचें। मूळ मालकाचें लायसन रद्द जाल्यार दुकान चलयतल्याचेंय लायसन आपोआप रद्द जातलें। चलोवपाक घेवपी आपल्याक मेळिल्लो परवानो दुसऱ्याच्या नांवार करूंक शकना। गोंयच्या लिकर ट्रेडर संघटनेचो दुरुस्तीक येवकार। मात भायल्यांक बेकायदेशीर पद्दतीन सबलेटार सोऱ्याची दुकानां दिल्यांत तांचेर खंय कारवाय करची। संघटना खंय गोंयभरच्या अशा दुकानांचें लिस्ट एक्सायजाक दितली। हाजो मेन म्हणजे तो ट्रेडीक जो इफेक्ट जातालो तो ते कसलोय स्टॉक हाडटाले आनी विकताले। ते कांयच व्हॅट भरनाशिल्ले, ते कसल्याच बिलांचेर कांय परचेस करनाशिल्ले। म्हणजे टोटल इल्लिगल ट्रेड जी गोंयांत चलताली, हे असले जे पळय कोण सबलेट करणारे आसा तांच्या मार्फत ही ट्रेड चलताली न्ही, चलता अजून। म्हणजे स्पेशली कालांगूट बेल्टाक, कोलवा बेल्टाक आमी जर पळयत जाल्यार ही चड फ्लरीश जाता। वी होप दॅट द डिपार्टमेंट कॉम्प्लायज टू इट and Goa Liquor Traders Association is going to give a list of such wine shops which are operating across Goa in the name of a Goan owner who has leased it to people from Bombay, to people from Haryana, Punjab, all these people, and we expect the department to take action and to seal these shops and cancel their licenses. ॲक्टिव्हिस्ट आयरिशाक नव्या कायद्यात स्मृती इराणीच्या सिली सोल्साचो वास येता। चल्ला ते खंय केंद्रीय मंत्री आनी तिचे धुवेक साल्वार करून। So now through this notification issued on 10th of this month, hurriedly issued on the 10th of this month, the government is trying to come to the rescue of Smriti Irani's family. This will just not happen. The fight will be on because the truth has to prevail, and through such a illegal and unconstitutional move, the government should not try and rescue Smriti Irani's family. Now, this notification is totally illegal. It's contrary to the Excise Act and will not withstand the test of law. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी।